दिवचल मलात एका 7 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर लैंगिक अत्याचार करून चलयेक मारहाण करून तिचो जखमी अवस्थेतलो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल करपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। आंगार शिरशिरी हाडपी हो 7 वर्सां पिरायेच्या चलयेक मारहाण करपाचो प्रकार म्हयन्या पयलीं म्हळ्यार फाटल्या 14 ऑक्टोबराक घडिल्लो खंय। मात भंयान पिडेस्त चली वग्गी आशिल्ले अशें कळटा। जखमी अवस्थेतलो व्हिडिओ व्हायरल जाले उपरांत पिडेस्त चलयेच्या भावान सोमारा दिवचल पुलिशेंत कागाळ केली। ह्या कागाळी उपरांत पुलिशेन ह्या प्रकरणात सत्तरी पळोशे गांवच्या 19 वर्साच्या दुबावीत तरणाट्याक अटक केल्या। दुबावीत तरणाट्याचे नाव गौरेश बारकेलो गांवकर अशें आसा। गुन्यांव करपाक वापरिल्ली वेस्पा स्कूटर लेगीत पुलिशेन जप्त केल्या। 7 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर बळजबरीन लैंगिक अत्याचार केले उपरांत निमाणे हे चलयेक बेधम आणि अमानुषपणान मारहाण करपाच्या ह्या प्रकाराक लागून दिवचल तालुक्यात सध्या खवदळ पडिल्लो आसा। जे चलयेचेर हो अत्याचार जाला ती चली दिवचल तालुक्यातल्या एका उच्च माध्यमीक विद्यालयात शिकता अशें कळटा। आंगार शिरशिरी हाडपी हो प्रकार म्हयन्या पयलीं म्हळ्यार फाटल्या 14 ऑक्टोबर ह्या दिसा घडिल्लो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या प्रकरणात अटक केल्ल्या गौरेश बारकेलो गांवकर ह्या दुबावीत तरणाट्यान फाटल्या 14 ऑक्टोबर ह्या दिसा पिडेस्त चलयेक आपले स्कूटरीर बसोवन दिवचल शारापासून लागींच आशिल्ल्या वाठादेव सरवण वाठारांत एका निर्जन स्थळाचेर आशिल्ल्या देवळांत व्हेली। थंय ताणें हे चलयेक बेधम मारहाण केली। हे मारहाणीत चलयेचे 2 दात लेगीत पडिल्ल्याचें कळटा। गंभीर अवस्थेतलो तिचो व्हिडिओ ताणें शूट केल्लो। हे विशीं जर पुलिशेंत वा फॅमिलीक कळशीत जाल्यार जितीच मारतलो अशी धमकी लेगीत दुबावीत तरणाट्यान पिडेस्त चलयेक दिल्ली। ताका लागून म्हयनो जालो तरी हे विशीं पिडेस्त चलयेन कोणाकूच कितेंच सांगूंक नाशिल्लें। मात हालींच जे चलयेक मारहाण केल्या उपरांतचो जखमी अवस्थेतलो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्या उपरांत ह्या प्रकरणाक वाचा फुटली। पिडेस्त चलयेच्या भावान बेगोबेग धांवपळ करून दिवचल पुलिशेंत हे विशीं कागाळ केली। दिवचल पुलिशेन बाल हक्क आणि पोस्को कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करून बेगोबेग कारवाय करून दुबावीत तरणाटो गौरेश बारकेलो गांवकर हाका अटक केली। दुबावीत तरणाट्यान हे 7 वर्सां पिरायेचे हे चलयेचेर हो अत्याचार कित्याक केलो ते अजूनय स्पश्ट जावना। ते विशीं दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।